उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जमनी पर्यंत सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका आब्राम म्हणची नात, तुजें नांव जातलें आब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करता. तुका हांव भोव सुफळ करतलो, तुजे थाव हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोस्तींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजें आनी तुजे भितर तशेंच म्हजें आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्ती भितर. पिणकेचे पिणकेन तोकपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलों. एक सासणांचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीक तूं बिराट करून आसाय तो देस हांव दितलो, म्हणजे कानानाचो सगलो देस सदांकाळ तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान आब्राहामाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसोद पिणकेचे पिणकेन. देवाचें उतर हें, देवाचें बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मौन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाचा पुता दुआनो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली, तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती कदींच मरची नात. ज्यो देवानी ताका म्हणलें, तुजेर देवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ते कदींच मरची नात. आमचो बाप आब्राम मरून गेलो, ताचे परोस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून प्रतिपाल केलो, हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करपी म्हजो बाप आसा. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच, तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो आसलो, पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो.
तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्रामाक देखलोय? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, अब्राम आसचे आदीं हांव आसां. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल, तुवें म्हाका अभिषेक केला. लूक 4:18. नियाळाक आदार, पिडेस्तांची मागणी. आदी मरणाची तोर नीड आसलोल्यांक हें पवित्र तेल लायताली, पूण आतां हाचो अर्थ सगल्यांक सोजमला. कसलेय पिडेच्या वेळार ही मागणी दितात. देव ह्या वेळार पिडेवंतांक कृपा आनी आत्मीक आनी कुडीची घोटाय आनी पेकोवणी फावो करता. नवशिसांचें तेल. हें पवित्र तेल भुरग्यांक आनी वाडलोल्यांकूय फावो जाता. हें तेल बावतिस्माक वापरतात. ह्या तेला वरवीं जिवितांत बरें नीटनोय घेवंक देवाची जाणवाय आनी बुद फावो जाता. तेच भाशेन जेजूच्या जिवितांत रिगून ताच्या कार्यांत वांटो घेवंक आमकां हुस्कायता. क्रिस्माचें तेल. हें तेल जेजूच्या पवित्र वासान लोबदलोलें आसा. ह्या तेला वरवीं पवित्र आत्म्याची देणें उत्पन्न जातात. होच आमचो भावार्थ. ह्या तेला वरवीं जेजूच्या कार्यांत फुडारीपण फावो जाता. त्याच पासत थिरावणे संस्कार घेतल्या तरणाट्यांक लायतात. अदीक करून पास्कांचे परबेक वाडलोल्यांक पवित्र स्नान दिवन तांचे जिवीत आत्म्याच्या देण्यांनी थिरायतात. बिस्म साहेब ही उतरां म्हणटा, पवित्र आत्म्याचे मोर घे. हें तेल याज्ञिकाचे संस्कार नेन वापरतात. त्याच भाशेन नवें मंदीर आनी पवित्र आल्तारूय संस्कारतात. ह्या महाउत्सवांत तेलाचे पवित्रपण वळखून घेवन जेजूच्या कार्यांत वांटो घेवन सेवेंतल्यान कश्टवतल्यांक बरवंसो दिवंक ताचो वावर फुडें व्हरूया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दर संस्कारांत भक्तीपणान वांटो घेवन आत्मीक पेकोवणी घेवंक वावरुया.